रोडाचे हेजेर आयज IT मिनिस्टरान मिटींग घेतली. तो खूब दिसां जाले तुमी तेजेर मागणी आशिल्ली तो करता म्हणजे कितें? आमची कंटिन्युअसली जॉईंट मिटींग आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन जाल्ली आनी IT मिनिस्टरा कडेन जाल्ली. सो कंबायन मिटींग 2-3 फावटी जाल्या. सो आमचो इशू आसलो तो एक्विजिशनाचो, थोडो पोर्शन उरलेलो एक्विजिशनाचो. सो तो खंय तरी सॉर्ट आवट जाला आनी टेंडर फ्लोट करपाक आतां आमी बेगिनात टेंडर फ्लोट केलें लिंक रोडाचो. म्हणजे प्रोजेक्ट येयलो म्हणून जायना, ताका रस्तो जाय. सो प्रोजेक्ट पयलीं एप्रूव जालो पूण ताका रोड प्रॉपर रोड एक्सेस नासलो. ताका लागून ह्यो लिंक रोड आमी बेगिनात फावंडेशन स्टोन घालता. ताका लागून आयज म्हाजें डिस्कशन आसलें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन की ह्यो प्रोजेक्ट म्हणटा तो इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट आहा? आयज कितलीं वर्सां जालीं थंय आमी अनाउन्समेंट करीत आहात आनी आयज खंय तरी कंपनी जाता आनी कंपनीचो इशू कितें जाता, रोड एक्सेस सारको ना म्हणून. सो रोड एक्सेस आमी बेगिनात बेगीन स्टार्टूय करतात. कित्याक तो जर प्रोजेक्ट जालो जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब जातलें, म्हणजे एम्प्लॉयमेंट जनरेट खूब जातलें आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाल्यार तुका खबर आसा जाल्यार आख्ख्या पेडणे तालुक्याक तेजो बेनिफीट जातलो. सो आमचे भुरगे जे अनएम्प्लॉयड आहा तांकां थंय जॉब्स मेळटले. 20 वर्सां बायकांना कामां दिवंक ना ती तुमी दितले. प्रत्येकाच्या हातीन ना आसता न्हू तें कितें तें म्हाज्या हातीन कितें कार्य करपाचें आहा काय कितें जावपाचें तें कॉन्स्टिट्युशन जातलें. इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स